सगळ्या सिनियर सिटीजनांक बरें आयुष्य आणि आरोग्य आमी मागता. ह्या कोविड महामारीच्या वेळार हो कार्यक्रम करप आमकां थोडेशे अडचणीचे वयताले, म्हणून आमी हो कार्यक्रम सीएमाच्या हांगासर ऑफिसान करता. सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे सीएमाने सिनियर सिटीजन इतले बिजी आसतना सुद्दां सिनियर सिटीजन कार्यक्रम हो आमी करूंकूच जाय अशें म्हाका सांगलें आनी स्पेशल हांव येवन हो कार्यक्रम ह्या पद्दतीन करता. तेच्या बद्दल तुमचे कडेन दिलगिरी व्यक्त करता. आमचे कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन सिनियर सिटीजनांचे लिस्ट येता आनी जेन्ना पर्यंत हांवें मंत्रीपद घेतल्या उपरांत त्या लिस्टार आमी कांय खाडखोड न करता जितले सिनियर सिटीजन ह्या हेका लागून इंट्रस्टेड आसा तांकां आमी सगळ्यांचो सन्मान करता. आनी आयज हो आमचे ऑनरेबल सीएमाच्या हातीन हो सन्मान जालो अशें तुमी गृहीत धरचे. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतीन दर वर्सा 1 ऑक्टोबर हो इंटरनॅशनल सिनियर सिटीजन डे मनयलो वयता आणि त्या निमित्तान आमच्या गोंयभरांतल्यान सिनियर सिटीजन जे ह्या सिनियर सिटीजन अवॉर्डा खातीर एप्लाय करता तांकां दिले वताले. दर वर्सा हें फंक्शन मोठ्या दबाज्यान फंक्शन जातालें. फाटलीं 2 वर्सां हांव ह्या सुवाळ्याकूय उपस्थित आशिल्लो. पण योगायोगान कोविड-19 ह्या महामारी खातीर हो सुवाळो प्रत्यक्षीक तरी जायना, जाल्यार आमी व्हर्च्युअल रित्या म्हणजे जवळपास 19 जाणांनी ह्या अवॉर्डा खातीर ज्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन समाजा भितर आसा तांच्यांनी एप्लाय केल्लें, आमी व्हेरीफाय केलें. जितक्या जितक्यांनी एप्लाय केलां तांचें खरेंच कॉन्ट्रिब्युशन हें समाजांत तांच्यांनी योगदान दिल्लें आसा आनी त्या योगदाना खातीर हो सुवाळो हांगा घडोवन हाडटा. अशे 19 एवॉर्डी गोंयांतल्या सिनियर सिटीजनाचें खरोखरूच हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी त्यांच्या क्षेत्रांत जें तेंचें कार्य केलां त्या क्षेत्रांत तेंचें कार्य वाखवणे जोगी आसा. गोंय सरकार हें सदोदीत म्हणजे सिनियर सिटीजनांचो आदर दवरपी आनी त्यांच्या एक्सपिरियन्साचो आमी सगळ्या आमच्या कामात उपयोगी हाडपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता. मिलिंद नायक हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही एक फाटले 3 म्हयने आमी तांकां पेन्शन तेंच्या पर्यंत पावोवंक ना हाजी म्हाका खंत आसा. पण जाता तितके बेगीन ती स्ट्रीमलायन करून ह्या म्हयन्याचे पयशे म्हणजे फाटले बॅकलॉग आशिल्ले पयशे ह्या म्हयन्यान एखाद्या दुसऱ्या म्हयन्याचे हे तेंच्या पर्यंत पावयतले हाजी हांव आशा व्यक्त करता. आनी परत एकदां म्हणजे सिनियर सिटीजनांचो एक्सपिरियन्स हो सदांच कावंट जालो वता. त्या खातीर म्हणजे खंयसरूच सिनियर सिटीजनाक हो निग्लेक्ट करचो वयचो न्ही, कारण तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स प्रत्येक कामात तांचो एक्सपिरियन्स हो कावंट केलो वता. आपल्या सगळ्या नव्या तरणाट्यांक युवा युवतींक हांव आव्हान करता की आपल्या घरांतल्या सिनियरांचो आदर राखात, मान राखात आणि हे सरकार सदोदीत त्यांचो आदर सन्मान राखपी सरकार आसा. म्हणून तर गोंयांतल्या जवळपास आमी जे सिनियर सिटीजन म्हणजे आमच्या खातीर वेगवेगळ्या येवजणे खातीर एप्लाय करता तांचो सदोदीत भोवमान सरकाराच्या वतीन केलो वयतलो.